भारताचो 74वो प्रजासत्ताक दीस उत्तर गोंयांतय व्हडा उमेदीन मनयलो। भुरग्यांक मानेस्तां कळ्ळ्यान प्रजासत्ताक दिसाचो इतिहास आनी महत्व कळ्ळें। भुरग्यांनी इतिहासांतल्यो यादी काळजाच्या कुरकुटात सांठोवन दवरल्यो। पळयात कांय महत्वाचे खीण। मोरजी विद्याप्रसारक हायस्कुलात प्रजासत्ताक दिसा निमतान फॅन्सी ड्रेस सर्त घडोवन हाडली। चवथीच्या भुरग्यांनी तातूंत उमेदीन वांटो घेतलो। पळयात। जनवरी यह दिन हमारे देश में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बूम इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मी बाल गंगाधर टिळक। अखंड हिंदुस्तान जर अंग्रेजांच्या जुलमी राज्याविरुद्ध टाकला। कोरगाव हांगा तिरंग्याक मानवंदना दिली। ऐकात कोरगाव पंचायतीच्या उपसरपंचाक। त्यासाठी निवडते की आपला प्रतिनिधी आपल्याला अधिक चांगले जीवनमान प्रदान करेल। आपण निवडलेला प्रतिनिधी हा गुणांचा मालक नसतो तर सेवक असतो। मी याच भावनेतून आज या पंचायतीच्या राजकारणात उतरते। आपण सर्वांनी माझ्यावर एवढा विश्वास दाखवला। या विश्वासाची पोचपावती एक सेवकला नात्याने सदैव देण्याचा प्रयत्न। पेडण्या निळकंठ हळंकरांचे हस्तुके ध्वजारोहण झाले। तेन्ना गोंय प्रोग्रेस जावपाक आनी देश सुपर पावराक वचपाक चड वेळ ना। आमी हेच्या खातीर बारकायेन लक्ष घालपाक जाय, कश्ट करपाक जाय। आमी कश्टाळू लोक, पेडण्या महांतरी शेतकारी आनी कश्टाळू लोक आहा। आदी म्हाज्या ल्हानपणान हांव कोलवाचोच, आमी पळयताले फेरीबोट आसताले, व्हडे आसताले, ते जाणटे लोक कशे प्रवास करी आनी कशे तेंच्यांनी आपल्या ल्हान फॅमिलीक वयर काडले। आयज ते फॅमिली बऱ्या पदार बऱ्या कामार आहा, पूण हेजेरूच ना रावता। आमकां बऱ्यांचे बरे जे पेडण्यान जाय, बऱ्यांचे बरे एक आदर्श पेडण्या करपाक जाय आनी हेच्या खातीर प्रत्येकानी आमी वावरपूंक जाय। आनी हेच्या खातीरूच गोंय सरकार, केंद्र सरकार आमी डबल इंजीन सरकार म्हणटा। जाल्यार आमचे आजचे युवा आनी आमी ताच्या बरोबर आमी हे सगळे फुडें व्हरपाक जाय। आमी आता आमचो देश हो सगळ्यांक जगान शक्ती, मोठी शक्ती म्हणून उदयाक येत आसा। आमची भरभराट ही जायत आसा। आणि हे म्हापशेचे 74व्या प्रजासत्ताक दिसाचे खीण। आज आमचा एक अभिमान असा, आम्ही एक भारतीय नागरिक म्हणून खंय गेले राष्ट्रीय नाल्यार आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर जाल्यार एक भारतीय नागरिक म्हणटकर एक वेगळो रेस्पेद मेळटा। आणि हो रेस्पेद जो मेळटा तो म्हाका दिसता आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरांचे आज पर्यंत आमकां 8 वर्सां करून दिला, जशे फुडें व्हेला त्या प्रमाणान आमची आज वळख जाल्ली आसा। मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये दिवचले तिरंगो उबयलो। सगळे मतभेद कुशीक चारून म्हादय खातीर एकठांय येवपाचो उलो मयेच्या आमदारान मारलो। हे एक मोठी कीड आसा आणि ह्या गोष्टीचेर आमकां प्रामुख्यान आमच्या फुडले पिढयेक, भवितव्याचे पिढयेक
राखून दवरतले जाल्यार आमकां त्या गोश्टीचेर प्रामुख्यान दर दिसा विचार करपाक जाय. आपली भुरगीं कितें करता ह्या गोश्टीचेर प्रत्येक पालकान आयज विचार करपाची गरज आसा. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी.